कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र चॅप्टर 11. जसो हांव क्रिस्ताची देख घेतां तशें तुमी म्हजी देख घेयात. सी सोबांनी सांबाळपाची माणसुगी. बायलांनी कशें वागचें. तुमी सदांच म्हजो उगडास कोत्तात म्हूण आनी हांवें तुमकां शिकयल्ल्यो चाली तुमी सांबाळटात म्हूण हांव तुमकां वाखाणटां. दर एका दादल्याचें मस्तक क्रिस्त आनी दर एके बायलेचें मस्तक तिचो पोती आनी क्रिस्ताचें मस्तक देव. हें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जो दादलो आपलें माथें धांपून प्रार्थना कोत्ता वो देवाचो संदेश दिता तो आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. उरफाटीं जी बायल आपलें माथें धांपिनासतना प्रार्थना कोत्ता वो देवाचो संदेश दिता ती आपल्या मस्तकाचो मान काडटा, कित्याक ती सारकी एके केंस तासतले बायले भाशेन जाता. जर एक बायल आपलें माथें धांपिना तर तिणें आपले केंस तांसचे, पूण जर केंस कातरूंक वो माथें तांसूंक ते एक लोजेची वस्त तर तिणें आपलें माथें धांपचें. दादलो देवाचो रूपकार आनी परजोळ देखून ताणें आपलें माथें धांपूंक फावना, पूण बायल दादल्याचो परजोळ. तो दादलो बायले थावन न्हय, पूण बायल की दादल्या थावन रचून आयल्या. इतलेंच न्हय, दादल्याक बायले पासत रचूंक ना, पूण बायलेक की दादल्या खातीर रचल्या. ह्या पासत देवदूतांक फावो तो मान दाखोवचे खातीर तिणें आपलें माथें धांपचें. तरी आसतना सोम्याच्या उजवाडान हें आमी समजूंक पावतां. जशें दादल्या विणें बायलेक मोलूच ना, तशेंच बायले विणें दादल्याकूय मोलूच ना. कित्याक बायल दादल्या थावन रचून आयल्या खरें, पूण दर एक दादलो बायले थावन जल्मूं येता आनी सगळेंच देवा थावन उपजता. तुमीच बरें कोण चिंतून सांगात. आपलें माथें धांपिनासतना देवाक प्रार्थना करूंक बायलेक सोबता. सैम लेगून कितें शिकयता तें पळयात. दादल्याचे लांब केंस म्हणल्यार ताचो मान काडटात, पूण बायलेचे लांब केंस तिचो मान वाडयतात, कित्याक लांब केंस बायलेक माथ्याची न्हेसण कशी दिल्ले आसात. कोणीय हे विशीं विवाद करूंक सोदता जाल्यार हांव इतलेंच सांगतां, आमचें मोदें आनी देवाचे खंयचेच सोबे मोदें दुसरी चाल ना. सोम्याचें जेवण. अजून तुमकां शिकोवन दिवची आसा. तुमच्या जमाती विशीं म्हज्यान तुमकां वाखाणूंक जायना, कित्याक त्यो तुमकां बरें कोच्चे बदलेक तुमकां अदीक वायट कोत्तात. पयले सुवातेर तुमची सोबा बोत्ता तेदना तुमचे मोदें फुटी आसात म्हूण हांव आयकलां, आनी हें सगळें उणें खरेंशें म्हाका दिसता. खरें म्हणल्यार तुमचें मोदें कोण विस्वास फावो आसलोली ती वळखून घेवचे खातीर तुमचें मोदें फुटी आसल्यार बरें. तुमची सोबा बोत्ता तेदना तुमी कोत्तात तें सोम्याचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवूंक लागतात तेदना एक एकलो दुसऱ्यांक रावनासतना आपआपलें जेवण जेवून काडटा. हे परी कोण कोण उपाशीं उरतात आनी कोण कोण बेबदीं जातात. जेवूंक आनी पिवूंक तुमचीं खाशा घरां नात तुमकां. वो देवाचे सोबेची बेपरवा कोत्तात तुमी आनी कांयच ना तांकां लोजेक घालूंक सोदतात. हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं. शाबासकी दिवं हे विशीं म्हज्यान तुमकां शाबासकी दिवंक जायना. सोम्या कडली ही हांवें शिकोवन घेतल्या तीच हांवें तुमकां दिल्या. सोमी जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून तशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार.
तुमी हातलें पियेतात तितलेय पावटी म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या प्रांतांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. म्हणटच जीं कोण फावो ना ते भाशेन हो उंडो खातात आनी सोम्याच्या प्रांतांतलें पियेतात तीं सोम्याचे कुडीचेर आनी रोगताचेर आड गुन्यांव करतात. देखून जोणेकल्यान पयलीं आपली चवकशी करची आनी उपरांत हो उंडो खावचो आनी ह्या पात्रांतलें पिवचें. कित्याक जीं कोण ही सोम्याची कूड म्हूण वळखून घेनासतना खातात आनी पियेतात तीं आपलेंच खास्तीचें फर्मोण खातात आनी पियेतात. ह्या पासत तुमचें मोदें जायतीं जाणां पिडेवंत आनी अशोक जाल्लीं आसात आनी सोबार जाणां मरून गेल्यांत. आमी पयलीं आमचीच चवकशी केल्या जाल्यार आमचेर खास्तीचें फर्मोण पडचें नासलें. पूण संवसारा बरोबर आमचेर खास्तीचें फर्मोण पडना जावंक सोमी आमकां नीट मार्गार हाडचे खातीर आमकां शिस्तीची कसली शिक्षा दिता. म्हणटच म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी जेवणाक एकठांय जातात तेन्ना एकामेकाक रावात. कोणाकूय भूक लागता जाल्यार तांणी आपल्या घरा जेवून येवचें. तेन्ना तुमची जमात तुमचेर खास्तीचें फर्मोण हाडची ना. उरलेल्या प्रस्नां विशीं हांव येतलों तेन्ना गरजेचे नेम दितलों. देवाचें उतर हें.